स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून जावपी धुल्लाचे प्रदूषण आटपान थाडपाक सरकाराक पुरायेन अपयश आयला। उच्च न्यायालयाच्या जुईजांच्या पळोवणे उपरांत तरी प्रदूषण नियंत्रणात येतलेशें दिसतालें, पूण खंयचे कडेन कांय ना। पळयात पणजेंतल्या स्मार्ट धूल प्रदूषणाचो खासा रिपोर्ट। उच्च न्यायालयाच्या जुईजांचे पळोवणे उपरांत तरी राजधानी पणजेंतले धुल्लाचे प्रदूषण आटपात येतले अशी आस्त आशिल्ली, पूण प्रदूषणाचे प्रमाण वाडतूच आसा। ह्या धुल्लाक लागून श्वास घेवपाक लेगीत लोकांक आडखळ जाता। ते भायर घरां, दुकानां, बिल्डिंग्यो आनी आशीकुशीची झाडां लेगीत धुल्लान माकल्यात। धुल्लाचो लोकांकूच त्रास जायना जाल्यार आशीकुशीच्या झाडांकूय जाता। कामाक आडखळ थारपी कांय झाडां कातरून दुसरे कडेन शिफ्ट केल्यात आनी कांय उरल्यात ती पुराय धुल्लान माकल्यात। पळयात। हो जो धुल्लो आसा तो तुमी पळयलोच आसतलो आनी आतां आमी सद्या आसा सांतनीस वाठारांत। सांतनीसच हो धुल्लो दिश्टी पडना तर आख्ख्या पणजेन जर आमी एक रावंड मारीत जाल्यार स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून सगळे कडेन धुल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा। आनी ह्याच धुल्ल्याचेर नियंत्रण हाडपा खातीर आनी हो धुल्लो कसो जाता हाचीच पळोवणी करपा खातीर हायकोर्टाचे जज सुद्दां हांगासर येवन तांच्यांनी पळोवणी केल्ली। तुमी जर पळयत जाल्यार हांगासरली झाडांत न्हय तर आख्ख्यो बिल्डिंग्यो सुद्दां धुल्ल्यान सारक्यो माखलेल्यो आमकां पळोवपाक मेळटा। झाडां आसतलीं किंवा बिल्डिंग्स आसतले, लोकांचे हांगासर आमकां शॉप्स सुद्दां लागीं लागीं पळोवपाक मेळटा। जाल्यार हो जो धुल्लो आसा तो लोकांक खातीर कितलो हानिकारक आसा हे आतांच आमचे कडेन म्हणजे लोक उलयतना आमकां कळ्ळें की लोकांचें अशें मत आसा की लोकांक ब्रीथ सुद्दां करपाक इतलो प्रॉब्लेम जाता। कारण म्हटल्यार हो जो धुल्लो आसा तो लोकांच्या तोंडान नाकान वचून लोकांक सारको प्रॉब्लेम जावपाक लागला। लोक म्हणटात की फाटल्या दिसांनी तर आमकां ह्या धुल्ल्याचो इतलो त्रास जातालो की आमकां ब्रीथ करपाक जायनासलें। जाल्यार हो जो स्मार्ट सिटी खातीर त्रास काडटा ताका रिस्पॉन्सिबल कोण? कारण म्हणजे लोकांक हांगासर समज जर कितें जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो अशें लोक म्हणटात। आनी लोक हे सुद्दां म्हणटात की आमी उलोवन कांयच फायदो ना, कारण म्हटल्यार कोणूच ताचेर लक्ष घालिना। आमी सद्या सांतनीस वाठारांत तुमी पळयत जाल्यार सगळी कडेन आमकां धुल्लो दिश्टी पडटा। झाडांचे सुद्दां म्हणजे जे आमचें पर्यावरण आसा ताचेर सुद्दां इतलो परिणाम जाला की जी झाडांक फळां लागतात ती सुद्दां खंय तरी आतां लागपाची बंद जाल्या। कारण ह्या धुल्ल्या खातीर सगळ्यांक फक्त मनशांकूच न्हय जाल्यार झाडांक सुद्दां तसो त्रास जाता। ताचे उपरांत आमी जर पळयत जाल्यार हांगासर स्मार्ट सिटीच्या लोकांनी म्हणजे धुल्लो जावपाक जायना म्हणून उदक शिंपपाचें सुद्दां जे काम आसा तें सुरू केलां, पूण उदक सगळे कडेन डस्टाचेर मारून सुद्दां लोकांक ह्या चिखलांतल्यान म्हणजे उदक मारल्या कारणान हांगासर चिखल जाता आनी चिखलांतल्यान लोकांक वयचें पडटा। सो हाचेर बेगिनाच बेगीन सरकारान लक्ष घालपाक जाय, ना जाल्यार लोकांक भरपूर असो प्रॉब्लेम जावपाक शकता। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश सयत हांव वर्षा आश्वेकर।